सगळ्यांक येवकार. आता ZP इलेक्शनाची तयारी ही सगळ्या पक्षांनी चालू केल्ली आसा, तशीच RG पक्षानूय ही तयारी चालू केल्ली आसा. जशें आमी तुमकां सांगलेले की आमी ZP इलेक्शन हे कंटेस्ट करता म्हणून, आनी आता हे कंटेस्ट करपाचे जे डिसिजन आसा ते फायनल जाल्लेले आसा. आनी आता आमच्या इलेक्शन कमिशन, स्टेट इलेक्शन कमिशनाचे रिजर्वेशनूय आउट जाल्ले आसा. सो आमचे कॅन्डिडेटूय ऑलमोस्ट चडशा जाग्यांचेर फायनल जाल्लेले आसा. आता आमी रावला ते फक्त अलायन्साचे जे कितें आसा ते कशें कितें जाता ना ते पळोवपाक, आनी आमच्या सायडींच्यान आमी पूर्ण तयारी केल्लेली आसा. आता जे आमचे कॅन्डिडेट आसतले आनी आसात हे चडशे तुमी जाणा सगळे जाण की RG हे कॅन्डिडेट आसा ते फक्त RGचे भुरगे जे आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा तांकांच आमी टिकेट दिता, कॅन्डिडेट करता. आता जेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक टिकेट दिता, आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा तांकां फुडें काडटा, तेचे रिजन इतलेंच आसा की आमचे भुरगे हे आमच्या वांगडा रावतले ही आमकां गॅरंटी आसता. आमचे रेव्होल्युशनरी आमच्या गोंयकारांक लागून, गोंयांक लागून फियरलेसली झगडटले ही आमकां गॅरंटी आसता. आमी कोण तरी पयशे घेवन येतलो आनी टिकेट मागतलो आनी ताका आमी एंट्री करतले आनी टिकेट दितले, हें आमी तरी करिना. कित्याक आमच्या आयडियोलॉजीन ते बसना आनी आमकां ते करपाचें ना. कित्याक आमची पार्टी एक विथ अ डिफरन्स एक पार्टी आसा. कित्याक आमकां वी बिलीव इन फायटींग फियरलेसली फॉर गोंयकार आनी गोंयांक लागून. म्हणजे भितर खंयसरूच फिल्टर आसना आमच्या जग. जेन्ना आमी फायट करता तेन्ना आमी फाटी फुडें आमच्या जिवाचे पासून विचार करिना. सो हे जेन्ना आमी करता तेन्ना कितें जाता की आमी भुरग्यांकूय आमच्या त्या रितीन ट्रेनिंग दिल्लेली आसा. आमी आमच्या भुरग्यांक तशें ट्रेन केल्लेले आसा आनी लास्ट 7-8 वर्सां जाली आमी आमच्या भुरग्यांक, आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा तांकां एम्पावर केल्ले आसा. आता हो व्हिडिओ काडपाचें मेन कारण इतलेंच की जेन्ना आमी कॅन्डिडेट, आता लोक खुबशे जाण RGक सपोर्ट करता. लोक म्हणटा की RGच जाय म्हणून ह्या फावटी, आनी जे आयज चल्ला हे मायग्रंट जे दादागिरी करता हे पळोवन लोकांक दिसता की RGच जाय म्हणून. आनी RGच एक्चुअली जाय. कित्याक RG ना जाल्यार गोंयकार गोंयान उरपाचो ना, हें तरी सगळ्यांनी मान्य करपाक जाय. आयज जर गोंयकारांक जर कोण तरी जर राखणदार कशें आहा जाल्यार ती RGच आसा. कित्याक आमी एक पॉलिटिकल पार्टी म्हणून रजिस्टर्ड आसा. आमचो एक आमदार आसा, आमचे बऱ्यापैकी गोंयान वोट शेअर आसा आनी आमी गोंयची एक सगळ्यान व्हडली रिजनल पार्टी जावन आसा. तर आयज जेन्ना आमी डोर टू डोर करता ना जाल्यार वयता तेन्ना आमकां मॅसेजी थोडे येतात, भुरगे फोन येतात, कोण मेळटा तेन्ना सांगता की आमकां बरो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट दिया म्हणून. आनी बरो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट एवरी टायम तेच सांगता, स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट दी. आता स्ट्रॉंग हेचो मिनींग कितें हे म्हाका तरी अंडरस्टँड जायना. आमच्या हेतून स्ट्रॉंग म्हटल्यार जो फियरलेसली गोंयकारांक लागून झगडटलो तो आमकां लागून स्ट्रॉंग आसतलो आनी स्ट्रॉंग आसा. जो ग्रामसभेन वचून आवाज काडटा आपल्या गांवांक लागून तो आमकां लागून स्ट्रॉंग आसा. जो ह्या मायग्रंटांच्या दादागिरीचेर, त्यांच्या इलिगलिटीचेर फियरलेसली उलयता तो आमकां लागून स्ट्रॉंग आसा. जो ह्या बिल्डर लॉबीच्या अगेन्स्ट, ह्या लँड माफियाच्या अगेन्स्ट फियरलेसली उलयता, कंप्लेंट्स घालता तो आमकां लागून स्ट्रॉंग आसा. जो आमच्या गोंयकारांक लागून तेंचे इश्यूज केन्ना आसता तेन्ना पावता, फियरलेसली वचून थंय ते इश्यू घेता तो आमकां लागून स्ट्रॉंग आसा. जो इतली वर्सां रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा आसा, रावला आनी कितले ऑफर येयला ते रिजेक्ट केला तो आमकां लागून स्ट्रॉंग आसा. सो आमच्या हेतून हो कॅन्डिडेट आमकां लागून स्ट्रॉंग आसा. आयज जर लोक चित्ता की आमी स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट म्हटल्यार कोण तरी पयशेकाराक आमी घेतले, नाल कोणाचे व्हडले नांव आसा तेका आमी घेतले, ना जाल्यार कोणाची तरी एंट्री करतले आनी तेका टिकेट दितले, तो फाल्यां 100 लोक आपल्या वांगडा घेवन येतलो आनी तेका आमी घेतले. हे RG केन्ना करपाचें ना. कित्याक आमकां जाय फियरलेसली गोंयकारांक लागून झगडपी कॅन्डिडेट. आमकां जाय गोंयकारांक लागून फियरलेसली
फाल्यां असेंब्लीन वचोन आवाज काडपी कॅन्डिडेट, सो ते आमकां पटना आनी आमकां ते आमच्या आयडियोलॉजीनूय बसना. सो तेका लागून आमच्या खातीर जे स्ट्रॉंग आसा पळय ते लोकांकडे इतलेच मागता की ते तुमी एक्सेप्ट करपाक जाय. रिजन इतलेच की आमचो एक आमदार विरेश बोरकर, आयज जर तुमी पळयत जाल्यार विरेश बोरकर, सिंपल एक स्टोरी सांगता की विरेश बोरकर हेच्या पयलीं केन्ना कसले सोशल सर्विसान तो नासलो, नाल्यार सोशल वर्कान नासलो आनी विरेश बोरकर स्ट्रॉंगूय नासलो. एक तो आमच्या पार्टीचो एक प्रेसिडेंट आसलो, एक फाउंडर आसलो आनी आमी आमचें काम करताले जशे बाकीचे रेव्होल्युशनरीज करता तशे तोय काम करतालो. आपल्या गांवांक लागून थंयसर फियरलेसली कसले इश्यूज येता तेन्ना तो इश्यूज काडटालो, ते मेगा प्रोजेक्टांचे जावं नाल्यार खाजन लँडाचे जावं हे इश्यू तो काडटालो. आनी ते सोडून बाकीचे व्हडले काय तेच्या फाटल्यान तेच्या पयलींचे फॅमिली बॅकग्रावंड कोण तरी तेचे पंचायतीन आसले, नाजाल्यार पॉलिटिक्सान आसले, अशें नासले, नाजाल्यार विरेशा कडेन अशे पयशे नासले की व्हडलो तो स्ट्रॉंग आसलो, ना तेच्या कडेन 100-200 भुरगे नासले, नाजाल्यार तेच्या कडेन अशी पावर नासली की तेका आमी स्ट्रॉंग म्हणपाक शकताले. बट तो एक रेव्होल्युशनरी आसलो, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. तो एक रेव्होल्युशनरी आसलो आनी तो रेव्होल्युशनरीक म्हणून आमी ज्या भुरग्यांक टिकेटी दिल्ले 2022 ते सगळे रेव्होल्युशनरी म्हणून टिकेट दिल्ले. आनी भितरले मॅक्झिमम रेव्होल्युशनरीज आयज पासून आमच्या वांगडा आसा, आयज पासून आमच्या वांगडा काम करता. आनी स्पेशली विरेश बोरकर जो स्ट्रॉंग नासलो तो असेंब्लीन पावोन आयज स्ट्रॉंगस्ट जाल्लो आसा. आयज असेंब्लीन पावोन गोंयकाराचो प्रत्येक मुद्दो जो इतली वर्सां असेंब्लीन कोणें मांडूंक ना ते तेणी मांडलेले आसा. मोस्ट इम्पॉर्टंट इज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, गोंयकार कोण तो डिफायन कर, हे असेंब्लीन घालप, तेका लागून फियरलेसली झगडप, हे काम विरेश बोरकरान केल्लेले आसा. सो तेका स्ट्रॉंग कोणें केलो? तेका स्ट्रॉंग आमचे जे रेव्होल्युशनरी जे डे नायट काम करताले सानंद्रेन तेंच्यांनी तेका स्ट्रॉंग केलो, लोकांनी तेका स्ट्रॉंग केलो, मतदारांनी तेका स्ट्रॉंग केलो. सो एक कॅन्डिडेट जो रेव्होल्युशनरी आसा तेका स्ट्रॉंग करपाचें काम हे फक्त लोक करपाक शकता, हे जे कोण आरजी सपोर्ट करता ते करपाक शकता, हे वोटर करपाक शकता. सो हे तुमी लक्षांत दवरपाक जाय की आमच्या कडेन फक्त स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट म्हणून मागूं नाका आनी स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट म्हणून पळोवं नाका. हेच्या पयलीं खूब दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांनी खुबशे स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट म्हणून येयल्ले, लास्ट मुवमेंट एंट्री केल्ली, टिकेटी घेतलेले, व्हडले सभा केल्ले, पयशे मोडलेले. आयज त्या पार्ट्यांनी ना, तेंच्यांनी पार्ट्यो चेंज केले, तेंच्यांनी आपले पॉलिटिकल बेनिफीट पळयले, कित्याक ते पयशे इन्वेस्ट करता, ते इन्वेस्ट करता पयशे. ते आमी आरजी इन्वेस्ट करिना, आमी आमच्या भुरग्यांचेर ट्रस्ट दवरता आनी बिलीफ दवरता की आमचे भुरगे हे आमचे फुडले कॅन्डिडेट आसतले, आमच्या गोंयकारांचो आवाज आसतले म्हणून आमी बिलीव करता. सो हे जे आयज चल्ला, हे आमी जे स्ट्रॉंग कॅन्डिडेटाचेर हेचेर लोकांनी सारको विचार करपाक जाय. विरेश बोरकराक तयार एक दोळ्या फुड्यान दवरपाक जाय. आयज थोडे म्हणटा की तुमचे कॅन्डिडेट हे खूब यंग आसा, भुरगे आसा, पूण आयज एक 27-28 वर्साचो भुरगो जेन्ना विरेश MLA जाल्लो तेन्ना 27-28 वर्सांची आसली. आयज 28 वर्साच्या भुरग्यान आख्खी असेंब्ली हालयली आनी 3 वर्सान आमची आरजीची भाशा प्रत्येक आमदाराक उलोवपाक लायली. ही पावर एक 28 वर्साच्या भुरग्याची आसा, एक रेव्होल्युशनरी आमदाराची आसा, जेका लोकांनी स्ट्रॉंग केलो, जे रेव्होल्युशनरीज ग्राउंडाचेर वावरतले, जेंच्यान तेका जिखयला तेंच्यांनी स्ट्रॉंग केलो आनी जी पॉलिटिकल पार्टी तेका बॅकिंग दिता तेंच्यांनी स्ट्रॉंग केलो. सो हे स्ट्रॉंग करप, कॅन्डिडेटाक स्ट्रॉंग करप ही आमची जबाबदारी आसा, तुमची जबाबदारी आसा. पूण तुमी आमच्या कडेन डिमांड करूं नाका की आमी कोण तरी तुमकां पॉश, कोण तरी श्रीमंत, कोण तरी नांव आसलेलो मनीस हाडटलो. फाल्यां कोण तरी एक AC कॅबिनान बसून नांव आसलेलो मनीस आसतलो, पूण तो तुमकां लागून झगडटलो काय? जशे आमी झगडटा, जशे आमचे कॅन्डिडेट नाल्यार आमचे रेव्होल्युशनरीज झगडटा, आमचो आमदार झगडटा, तसो झगडटलो काय? तो फाल्यां तुमच्या गांवांत जर कितें प्रोजेक्ट येता तो आडोवपाक लागून फुटपाथाचेर न्हिदतलो काय? तो वचून फियरलेसली गव्हर्नमेंट ऑफिसर जे पार्ट घालता तांकां क्वेश्चन करतलो काय? तो फियरलेसली असेंब्लीन सगळ्या विरुद्ध आवाज काढून आपले विचार थंय मांडटलो काय? ऑफरी भायर मारून, बिल्डरांचे जावं पॉलिटिकल ऑफरी भायर मारून आपल्या पार्टेक आनी ह्या गोंयकारांक ट्रुथफूल रावतलो काय? ह्या सगळो विचार लोकांनी करपाक जाय. आयज जर ह्या मायग्रंटांची जी दादागिरी जाला तेंकां जर आमी टक्कर दितले जाल्यार आमकां रेव्होल्युशनरीज भुरगे जाय. आमकां बेश्टे
ऑफिसान बसून पैसे केल्ले, फाल्यां तसलो कॅन्डिडेट आमी हाडलो नांवांक आनी तेका एंट्री केली आनी तेका आमी स्ट्रॉंग म्हणून हाडलो, फाल्यां तो पार्टी सोडून गेलो जाल्यार तेका आमी रिस्पॉन्सिबल हाडचे ना आनी आमकां ते करपाचें ना. हे परते परते हांव रिपीट करता. आमच्याय कडेन भरपूरशे लोक येतात जे आमच्या कडेन टिकेट मागता, भरपूरशे लोक येतात ते म्हणटा आमकां पार्टीन एंट्री जाय, बट एंट्री एट वॉट कॉस्ट? तांकां टिकेट जाय, तांकां कॅन्डिडेट जावपाक जाय. जर कोण पार्टीन एंट्री करता टिकेटीक लागून नाल्यार कॅन्डिडेटाक लागून, तेका आमी खंयच्या हितून घेतले? आमच्या इतली वर्सां भुरग्यांनी काम केलां, त्या भुरग्यांक सायडलायन करून आमी कोणायकूय टिकेट दिवपाक शकना. ते आमच्या आयडियोलॉजीन बसना, कित्याक आमकां आमच्या भुरग्यांचेर विश्वास आसा आनी आमकां झगडपी भुरगो जाय. आमकां फक्त तो इलेक्ट जावन थंय सेटिंगां करपी आमकां भुरगो नाका, नाजाल्यार मनीस नाका, कॅन्डिडेट नाका. फक्त तेज्या कडेन पयशे आसा, तो फाल्यां पयशे मोडटलो, फाल्यां बॅनरां लायतलो, होर्डिंगां लायतलो आनी कितें हे करतलो म्हणून आमी ते घेवं शकना. फाल्यां चलता, पयशेकार आसलो म्हणून प्रॉब्लम ना, बट तेणी फियरलेसली झगडपाक जाय, फियरलेसली तेणी आमच्या वांगडा भायर सरपाक जाय, फियरलेसली कोण हे करप्शन करता तेंचेर उलोवपाक जाय, सरकाराचेर उलोवपाक जाय, हे मायग्रंट जे इलिगेलिटीज करता तेंचेर उलोवपाक जाय. थोडे क्रायटेरिया आसा जे फुलफील करपाक जाय, ते मॅक्झिमम जाग्यांचेर जायना. कित्याक ते चडशे जाण आमच्या कडेन येता ते म्हणटा आमी मायग्रंटांचेर उलोवचे ना, आमी कोणाचेर तसो डायरेक्ट तुमी करता तशें आमी अटॅक करपाचे ना, आमी सोबर वेन वयतले, आमी तसले ते राजकारण करचे ना, आमी दुसऱ्या वाटेन करतले, आमच्या कडेन पयसो आसा, हें आसा. सो आमी तांकां डायरेक्ट सांगता हें आमच्या आयडियोलॉजीन बसना. सो हे लोकांनी प्लीज विचार करपाचो, कित्याक आतां आमी जे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले ते जे ते आमचे भुरगे आसतले, जे आमच्या वांगडा लॉयली रावला, कितलेशे तांकां ऑफरी येयले, ते ऑफरी भायर मारून ते आमच्या वांगडा पार्टी वांगडा आयज आसा. कित्याक ऑफरी खंयच्यान येतात? ऑफरी भरपूर पॉलिटिकल पार्ट्यां कडल्यानूय येतात, तांकां दुसरे ज्यांचे आमचे जेंचेर आमी कंप्लेनी घालता तेंच्याय कडल्यान येता, जेंच्या अगेन्स्ट आमी उलयता तेंच्याय कडल्यान येता. हे सगळे सायडीक दवरून आयज जर आमचे भुरगे फियरलेसली जर आमच्या वांगडा आसात, गोंयांक लागून वावरतात, आवाज काडटात, फियरलेसली झगडटा, जाल्यार ते आमकां लागून स्ट्रॉंग आसा. सो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट हो जर कोण विचार करता जाल्यार फक्त विरेश बोरकराक तुमी दोळ्या फुड्यान हाडा. आमी तुमकां गॅरंटी दिता की विरेशा भाशेन आमचे जे कॅन्डिडेट आसतले ते विरेशा भाशेन असेंब्लीन ना जाल्यार आपल्या गोंयांक लागून झगडटले. आतां झेडपीक लागून असेंब्ली तरी ना, बट झेडपी कॅन्डिडेट खूब कितें कितें करपाक शकता. आयज झेडपी म्हणजे फक्त मर्यादीत उरला साऊंड सिस्टम, पेवमेंट टायल्स आनी गटर. सो झेडपी कॅन्डिडेट आमच्या खातीर फक्त गटर बांदप, नाजाल्यार पेवमेंट टायल्स घालप, नाजाल्यार मोसुंडे बांदप, नाजाल्यार साऊंड सिस्टम दिवप, इतलेंच ना. आमचे त्याच्या वयर विजन आसा. आमचे विजन भरपूर आसा, जे आमी तुमकां जसो टायम येतलो तसो आमी आउट करतले की आमचे झेडपी कॅन्डिडेटा कडल्यान आमी कितें एक्सपेक्ट करता आनी आमी तांकां कितें विजन दितले ते. सो हेका लागून सगळ्यांकडे मागता की आमी जेन्ना कॅन्डिडेट दितले तेन्ना प्लीज तुम्ही हे करा, तेंचेर ट्रस्ट दवरा की हे तुमकां लागून वावरतले. फाल्यां तुमी केन्ना फोन मारतले तेन्ना तुमच्या कडेन येतले. तुमकां तेंच्या परत परत ऑफिसान आठवड्यान एकदां तो ऑफिसान येतलो आनी तेका रावपाची गरज तरी पडपाची ना. आयज तुमी विरेशाक पळयता दीसभर लोकां वांगडा आसता, कोणी उलो मारलो सोमतोच पावता, तो कोणाक तेची व्हडली अपॉइंटमेंट घेवपाची गरज पडना, सगळ्यांचे फोन घेता. आयज इतलो रिचेबल आमदार दुसरो कोण आसाल तरी म्हाका तरी दिसना. तर हे सगळे जर जातले जाल्यार लोकांनी चिंतपाची गरज आसा की कॅन्डिडेटाक स्ट्रॉंग करपाची, लोकांनी स्ट्रॉंग करपाक जाय. लोक जर तेका स्ट्रॉंग करतले जाल्यार लोकांनी फुडाकार घेवपाक जाय आनी आरजीच्या कॅन्डिडेटाचेर विश्वास दवरपाक जाय. आमी इतलेच तुमकां गॅरंटी दिवपाक शकता की आमचो कॅन्डिडेट स्ट्रॉंग आसा, जो गोंयांक लागून झगडटा, ह्या मायग्रंटांच्या दादागिरीच्या अगेन्स्ट झगडटा, त्यांच्या इलिगेलिटीच्या अगेन्स्ट झगडटा, त्यांच्या इलिगल वोट बँकाच्या अगेन्स्ट झगडटा. गोंयांक लागून केन्ना जाय, गोंयकारांक लागून जाय तेन्ना तो पावता, फियरलेसली उलयता. जे हे बीजेपी करप्शन करता त्यांच्या अगेन्स्ट फियरलेसली ते व्हिडिओज काडटा, एक्सपोज करता, ग्रामसभेन वयता, ग्रामसभेन उलयता. हे सगळें जे आसा हे आमकां लागून हे क्रायटेरिया आसा स्ट्रॉंग कॅन्डिडेटाची. आनी आमचे भुरगे चडशे जे रेव्होल्युशनरीज आहा ते भुरगे आसा, जाणटे खूब कमी आसा. भुरगे इतल्याक लागून आसा की खूब वर्सां जाणट्यांनी हे राजकारण केलें, हे राज्य चलयलें, झेडपी जाले, सरपंच जाले, पंच जाले, MP जाले, MLA जाले, मिनिस्टर जाले.
आनी आयज गोंयची कितें परिस्थिती करून दवरला ते तुमी जाणा. तेका लागून आमकां ही सत्ता आसा ही भुरग्यांच्या हातीन दिवपाक जाय, भुरग्यांच्या हातीन घेवपाक जाय आनी हे गोंय फियरलेसली आमकां राखपाक जाय, फियरलेसली गोंयांक लागून आमकां झगडपाक जाय. सो होच आमचो स्ट्रॉंग एक हें आसतलें. आनी अलायन्साचे खुबशे जाण विचारता, सो अलायन्स हे आमचे टॉक्स चालू आसा. जशें जातले तुमकां आमी कळयतले. आमच्या सायडींच्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी अलायन्सा खातीर तयार आसा. तुमकां हेच्याय पयलीं सांगलां, आमी एक पावल नवीन पॉलिटिकल पार्टी जावन पयलें पावल आमी मारलेलें आसा, आमी फुडें गेल्लेले आसा आनी हें आतां पावल फुडें वचत आसा. सो लेट सी कशें डिस्कशन जाता, कितें उलयता, कितें जाता ते सगळें जसो टायम येता तशें तुमकां कळटलें. बट कितेंय जावं, हांव लोकां कडेन इतलेंच मागता की तुमी आरजीच्या रेव्होल्युशनरी जे कॅन्डिडेट आसा तेंचेर विश्वास दवरा. तांकां फक्त तेंच्या कडेन पयशे ना, नाजाल्यार तेंचें व्हडलें नांव ना म्हणून तांकां तुमी जज करूं नाका. आयज नांव नासलेलेच मनीस नाजाल्यार पयशे नासलेलेच मनीस तुमच्या दारार येवन तुमकां लागून उबे रावपाक शकता, तुमच्या गांवांक लागून उबो रावपाक शकता, तुमकां लागून झगडपाक शकता. आनी चडूच नांव आसलेले मनशां कडेन तुमकां दारार वयचें पडटलें, तुमकां तेंच्या कडेन वयचें पडटलें, तुमकां तेंच्या दारार वयचें पडटलें आनी तो तुमकां लागून रस्त्याचेर झगडोंक येतलो काय ना ही गॅरंटी आसची ना. सो झेडपी इलेक्शनाचे अपडेट्स तुमकां आनी दितले. हे फक्त एक स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट कितें हें जर तुमकां विचार करपाक जाय जाल्यार विरेश बोरकराक तुमी दोळ्या फुड्यान दवरा. इलेक्शनाच्या पयलीं विरेश बोरकरान कितें केलां आनी इलेक्शन जिखल्या उपरांत कितें केलां हे जो फरक आसा तो आयडेंटिफाय करा, तो ऑब्जर्व करा आनी फुडले फावट जे झेडपी इलेक्शन येतले ताका मतदान करा. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.